आजगावच्या लोकांच्या नळांक सप्तकांतल्यान एक फावट उदक येता, हेर बाकीचे दीस हे लोक झरीचें उदक वापरतात. आतां ह्या झरी लागीं विलाचें बांदकाम चालू आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून झरीचेर हावळ आयल्या. झरीच्या कुशीक बेकायदेशीर प्रकल्प उबारपाच्या कामाक सुरवात आसा. ते खातीर जड नश्ट जावपाची भंय थळाव्यांक जाला. फाटले फावट थळाव्या लोकांनी बेकायदेशीर कामाचो विरोध केल्लो. तशेंच ह्या प्रकल्पाची केस न्यायालयांत चालू आसा. काम चालू आसून लेगीत प्रकल्प उबारपाच्या कामाक सुरवात आसा. ते खातीर थळाव्या लोकांनी पणजे मैदानाचेर संप करपाची शिटकावणी सरकाराक दिला. तशेंच नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे कडेन ह्या गजालीचेर लक्ष घालपाची मागणी औदुंबर दत्तात्रय देवळाच्या समितीन आनी हेर वांगड्यांनी केल्या. बेगिनात बी हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय म्हणून हेंच्यांनी सगळीं नाटकां चालू आसात. तेका लागून रिक्वेस्ट करता सगळ्या ऑथॉरिटीं कडेन तेंच्यांनी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवची. स्पेशली पंचायत मिनिस्टर आनी TCP मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट करता, कित्याक तेंचे डिपार्टमेंट एडिशनल डायरेक्टर हे खंय तरी आपल्या पदाचो गैरवापर करता कहो दिसता आनी ते न्याय दिनात त्या पदाक. तेका लागून तेंचेर ताबडतोब एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम बसोवची आनी तेंची इन्व्हेस्टिगेशन जावची. जे गव्हर्मेंट आतां सद्या सत्तेर आसा त्या गव्हर्मेंटान हे प्रोजेक्टाचेर पूर्णपणे आपली टीम धाडपाची आनी इन्स्पेक्शन करपाचें पयल्या सुवातेर. आनी जे सेटबॅक बी कांय सोडलेले ना ते प्रमाणे ते पळोवन तेंचे लायसन्स परत आसा तशें रिवोक करपाचें आनी ते कन्स्ट्रक्शनाक जी स्थगिती आसली ती परत हाडपाची आनी तें काम बंद उडोवपाचें. इतलेच म्हाजी मागणी आसा. तितून TCP मिनिस्टर मिस्टर विश्वजीत राणे सरां कडेन हांव म्हाज्या हितून मागता कितें की देवाचें हिंदुत्व राखपाक लागून तरी आमचें हें काम तुमी करात.